असं करून दिवप ह्याच हाजेर ESG इतली वर्स चल्ली म्हणून स्कॅम जाली म्हणून करप्शन जालें. हांव हे मान्य करपा तयार ना. 2007 ते 2012 पर्यंत हांव ESGच्या कमिटीचेर आशिल्लो आनी 2012 वर्सा जेन्ना हांगा डिबेट जाल्लें तेन्ना तुवें म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो की म्हजेर करप्शनाचे आरोप जाल्यात. तेन्ना शर्मादान सांगितलें की हांवें तेन्ना सांगितलें की दूध का दूध पानी का पानी जावं न्ही म्हणून. शर्मादान ते दीस म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की एका वर्सा भितर आपूण हाजेर इन्क्वायरी करून आमी हाका वी वील ब्रिंग द पीपल टू जस्टीस म्हणून. आज 2 वर्सां जालीं कांयच जावं ना. म्हजे कडेन विधानसभेचो रिप्लाय आसा. ज्या रिप्लाया भितर दे हॅव क्लियरली स्टेटेड की देर वॉज नो फ्रॉड ऑफ वॉट्सएवर नेचर इन द इयर 2007, 2008 and 2009. आनी हो विधानसभेचो रिप्लाय हांव मुद्दम हांगा हाडला कित्याक वेन आय टॉक समथींग आय ऑलवेज एन्श्युअर दॅट आय टॉक विथ डॉक्युमेंटरी एविडन्स. आतां 2012 नंतर थंय कितें जालां तर थंय फक्त तुवें आतां ब्युरोक्रेसी म्हणली. थंय ब्युरोक्रेसी म्हणटा ब्युरोक्रेसी आनी लॉबी थंय दे हॅव बिकम फॅसिलिटेटर्स. थंय जे ऑफिसर्स आसात थंय एक खलनायक आसा. आतां पयर तांणी म्हणजे आतां तांचो जो कारभार चल्ला तो पळय की जून म्हयन्यांत जे टेक्निकल सेक्शन्स थंय जवळ जवळ 5 वर्सां 6 वर्सां काम करून ज्या स्टाफान एक्सपिरियन्स घेतिल्लो जातूंत भितर टिकेटींग, हॉस्पिटॅलिटी, तुगेले डेटेकल सिस्टम म्हणजे जी फिल्माच्यो टिकेटी आसात त्यो, अशा टेक्निकल एक्सपर्टायज घेतिल्ल्या लोकांक तांणी कॉन्ट्रॅक्टा वयल्यान टाट करून काडून उडयले. आनी काडून तांकां उडयले जे यंग ब्रिगेड आसा तांकां सगळ्या काडून उडयले. आनी थंय एक 3 फाटी एक्सटेंशन दिल्लो एक रिटायर्ड गव्हर्नमेंट ऑफिसर अजून तांणी थंय दवरला. आनी म्हजो सामको बिकॉज आय टॉक ऑन गव्हर्नमेंट डॉक्युमेंटरी एविडन्स. वॉट इज युअर पॉइंट? Point is he has become a facilitator to facilitate the scams of his bosses. हे थंय चालू आसा. Gross violations of rules and regulations. Lakshman, what are you making a point? सी माझो पॉइंट आसा की आमी तशेंच इंटिग्रिटी गेले जर इंडिव्हिज्युअल गेले हय की खुबशे गजाली काडू शकतात ESGच्या बाबतीत. आय थिंक वी शूड फोकस अवर डिस्कशन ऑन द ब्रॉडर आस्पेक्ट ऑफ इफी एंड वेदर इट हॅज हेल्प अस फिल्ममेकर्स. आता पळय इतलो ते फाटले आमी हे केले आमी ते केले म्हणटाले. आज तुमचे कडेन 2 वर्सां जाली ESG आसा. 2 वर्सां भितर तुमी कितें केलें? नाव रिसेंट अनाउन्समेंट तांणी केला की आमी 4 काय 5 स्क्रिनाचो मल्टिप्लेक्स बांदतले. आयनॉक्स 2004 बांदिल्लो. जेन्ना आयनॉक्स 2004 बांदलो तो 5 वर्साचो कॉन्ट्रॅक्टाचेर तांचे कडेन आशिल्लो. जेन्ना हे कॉन्ट्रॅक्ट एक्सपायर्ड जालें दॅट टायम आय वॉज ऑन द गव्हर्निंग बॉडी. आय स्टील रिमेंबर इट. 2 फाटी टेंडर करचें म्हणलें. आनी आतां आयनॉक्स जे ESGक फारीक करता ते हाफ द प्रायस हाफ द रेंट वॉट दे वर पेईंग इनिशियली. हाजो अर्थ कितें की तें ताका वायबल जायना. आतां तें जेन्ना वायबल जायना तेन्ना तुमी आनी 5 आयनॉक्स मल्टिप्लेक्सीस हाडून ताची युटिलिटी कशी कित्याक नाव नंबर 2 इफीच्या ऑर्गनायझेशना बद्दल. इफीच्या आयचे पेपरान तूं जायरात वाच. रिटेंडर ऑफ स्पॉन्सर्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर स्पॉन्सर. आज तारीख कितली? वी आर ऑन 25 सप्टेंबर. 25 सप्टेंबर म्हणजे 2 महिने आमी आतां आसात. वॉट म्हणजे तुम्ही एक्सप्रेशन आता मागयतात ताची डेट आसा 9 ऑक्टोबर पर्यंत. 9 ऑक्टोबरा तुम्ही ते डिसायड करतले. हे बी रिटेंडर म्हणजे हाजो पयलीं तुमकां कोणाचोच रिस्पॉन्स येवना. जस्ट क्विकली देन आय विल गो टू लक्ष्मीकांत. या न्ही एक म्हणजे ताणें जे एक म्हळें की स्टाफाक कॉन्ट्रॅक्ट हें करून काडून उडयले. बेसिकली कॉन्ट्रॅक्ट कोणाचोच मदीं हें करूं ना. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो. एक्झॅक्टली कॉन्ट्रॅक्ट सोंपलो. हांव आतां ताजे मुखार आनी एक म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपतकीर नवे जेन्ना घेतात तेन्ना बरें 2 वर्सां तें सेम कंटिन्यू केलें किंवा हें केलें ताजेर कोण उलयना. कॉन्ट्रॅक्ट सोंपले नंतर नवीन एडवर्टायज करून नवीन लोकांक घेवप हातून भितर कसलीच रॉंग गजाल ना. कोणाचे अर्द्यार कॉन्ट्रॅक्ट काबार करून एब्सोल्युटली राव. आतां दुसरी गजाल. आतां हांव अशें म्हणटा की काही लोकांनी ताजें जें म्हणणें आसा की जशें गव्हर्निंग बॉडीचेर गव्हर्निंग कावन्सिलाचेर आपले आपले मनीस घालतात तशें काही एम्प्लॉईजूय बी आपले 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 काही पॉलिटिकल हाणे आपले घालून दवरिल्ले असतात. आतां जे करतात ते कंप्लीट ताजो प्रोसिजर फॉलो करून ताजे नवी जर इंटरव्यू घेवन जर नवे हें केलें जाल्यार म्हाका दिसता तातूंत कसलेंच आनी इतलेंच न्ही इट इज गोइंग टू बी हायर एंड फायर. म्हणजे यू परफॉर्म एंड यू स्टे. दुसरो आता पॉलिटिकल अपॉइंटेज कितें करता ते ताका खबर आसतलें. ते म्हाका खबर ना. कित्याक इतले तेप जे आशिल्ले इतले तेप जे आशिल्ले पळय हातूंतले जे पळय मॅक्झिमम स्टाफ आसा जे टेक्निकल स्टाफ आमी घेतिल्ले ते 2008 आमी घेतिल्ले.
आणि when I was on the one of the panel of the आता केल्यार political, तेन्ना केल्यार then it is not political. and all these people were taken purely on merit. बरें लक्ष्मण म्हाका एक गजाल सांग तशेंच म्हणटा, प्रत्येक जाण तशेंच मुद्दो म्हणटा. काडलो की जेन्ना आयनॉक्सच सारके रेंट दिवपाक शकना वायबल जावपाक शकना तेन्ना आमी आनीक मल्टीप्लेक्स बांदपाची भाशा उलयतात. आर वी नॉट थिंकिंग थ्रू बिफोर गोईंग अहेड विथ थिंग्स? नो आमच्याकडे जी आता हांव जे पळयता जे इट मे बी पॉलिटिकली नॉट करेक्ट बट थिंक गेल्या 2 वर्सान हांव जे पळयता की जी नवीन एक ट्रेंड आयला की कितें तरी करपाक जाय डेव्हलपमेंट म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाचो प्रयत्न जाता. म्हणजे कितें पूल बांदपाचे बिल्डिंगी बांदपाचे. आता हांवें फाल्यां म्हटलें आमकां थिएटर जाय न्हू थिएटर बांदून हांव जाणा बेगीन 2 वर्सां भितर बांदून तयार जातले बिकॉज दॅट इज वॉट आय थिंक पीपल आर लुकिंग इट रायट नाव. आय थिंक वी शूड फोकस ऑन ह्युमन रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट. म्हणजे मनीस कशे तांकां जॉब्स कसे मेळटले करेक्ट तांकां कशी इंडस्ट्री तयार जातली आमी स्किल कशी तयार skill करतले focus करपाक जाय and this is not only for होच विषय, and this is होच not only विषय. the films I'm also talking in general development of Goa. Correct. See there 2 गजाली असतात. फाल्यां सगळे हांगा जर भरपूर पूल जाले बरे रस्ते जाले टुरिस्ट हांगा भरपूर भोवले आणि आमचे लोक जर बेकार उरले तांकां जर 10-12 हजारची सॅलरी जर म्हणजे इतले कमी सॅलरी मेळोंक लागली आणि त्यांचे जर डेव्हलपमेंट जालें ना तर ताचो त्या डेव्हलपमेंटाचो काय फायदो ना. सी द डेव्हलपमेंट हॅज टू बी लायक अ आय मीन दोन्ही सायडीच्यान जावपाक जाय ती म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरय जावपाक जाय आणि ESG चो focus, लक्ष्मण, सामको खंय चुका चुकता? चुकता म्हणजे द फिल्म फायनान्स स्कीम जी आसा पळय इट इज लायक अ शिल्ड टू डेव्हलप अ फिल्म कल्चर. महाराष्ट्र एज डज दॅट इज सो वेल. तांच्याकडे आयची फिल्म तांची 100 crores क्रॉस करता मराठी कित्याक करता बिकॉज गेले 25-30 वर्सां तांच्याकडे फिल्म फायनान्स स्कीम आसा तांचे पॉलिसी आसा एक पर्टिक्युलर ते गव्हर्मेंट तांकां फंड्स दिता तुमचे फिल्म बरें जावं वायट जावं चलो ना चलो तुका एक फंड्स मेळटा. सेम इन ओरिसा. सो अशें कांय वर्सान न्हू ते डेव्हलप जाता आनी तातूंतल्यान इंडस्ट्री तयार जाता. आमची गोंयची इंडस्ट्री न्हू सद्या आमी हें एक्सपेक्ट करूं शकनात की फिल्म केले आनी करोडांनी पयशे केले ना. आमकां ते बारीक लेवलाचेर स्टार्ट करचें पडटलें आनी ती फिल्मां जावंक जाय आनी गव्हर्मेंटाकडून ताका सपोर्ट मेळोंक जाय. सो द फिल्म फायनान्स स्कीम तातूंत हांव आनी एक हें करता. फिल्म फायनान्स पयशांचो पाठबळ फिल्म मेकराक मेळप हें गरजेचेंच आसा पूण फक्त आज पर्यंत आमी करता आसतना फिल्म जे तयार करतात हातून भितर तो पयसो घेतलो आनी फक्त गोंया भायल्या लोकांक हाडून फिल्म केली म्हणून फिल्म कल्चर हांगा केन्नाच वाडचें ना. तशें जाल्यार मागीर आनी ताका लागून फिल्माच्या फिल्म रिलेटेड एज्युकेशनूय बी थंय सुरू जावपाक जाय. आनी ताका लागून ना जाल्यार कितें जाता ना जाल्यार प्रोड्युसर कोण तरी जो पयशे घालूंक शकता तो मनीस पयशे घालता तो आर्टिस्ट सगळे भायले हाडटा कित्याक कमर्शियल व्हॅल्यू जाय म्हणटा तो मनीस भायले हाडटा तो कॅमेरामॅन भायलो हाडटा तो एडिटर भायलो हाडटा तो डायरेक्टर सुद्दां एक फावटी स्किमीन बसूंक जाय जाल्यार मागीर डायरेक्टर हांचो पूण जर स्किमीन बसूंक सगळे भायले हाडटा कशें तयार जातली स्कीम करून प्रश्न सुटची ना. स्किमूय जावपाक जाय आनी स्कीम करून सुटची ना. स्कीम करून फक्त स्कीम करूनच प्रश्न सुट्टले. कित्याक जाता पळय प्रत्येक स्किमीन एज आय सेड कितें कितें फॉल्ट्स असतात आनी स्किमीन जशी प्रोविजन जर आसा न्हू 50% आर्टिस्ट तूं गोंयच्या लोकांक घेवपाक जाय अशें तुमी स्किमीन घालूं शकतात. सी स्कीम इज समथींग which is designed by certain experts. Let me go. The scheme which has been designed in 2008, ती गव्हर्नमेंटान खंयच्या तयार करूंक नाशिल्ली ब्युरोक्रेट्सांनी केली नाशिल्ली करिनाशिल्ली. ह्या फिल्माच्या फिल्डाच्या लोकांनी ज्यांच्यानी नॅशनल अवॉर्ड इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स आणि कमर्शियली वायबल फिल्मां गोंयान केली पळय त्या लोकांनी मेळून ही फिल्म फायनान्स स्कीम केली. तातूंत एक्चुअली आय वॉज द वन टू से दॅट खबर आसतलें 50% गोंयकारांक घेवचें म्हणून हांवें पुश केल्लें. एक मिनिट पण शेवटी मेजॉरिटी जालें कितें ना 50 नाका 15% घेवया पूण ती फिल्म फायनान्स स्कीम रेडी जाली. आतां हे इम्प्लिमेंट करना पळय ताचे आन्सरच दिनात. म्हणजे पयलीं हे सांगताले कितें अमके दिसा अमके टायमार अमके दिसांनी आमी हें काम करतात. फिल्म फायनान्स स्कीम कित्याक हे आतां हांच्या गव्हर्मेंटाक 2.5 वर्सां जालीं म्हणटा ते कित्याक अजून पर्यंत इम्प्लिमेंट जावंक ना. वन मोर थिंग इफ दे वांट टू मेक सम चेंजेस इफ दे वांट टू मेक चेंजेस व्हेन विल दे मेक इट्स ऑलरेडी बीन 2.5 years यू हॅव नॉट मेड अ सिंगल चेंज इन अ स्कीम. ओके दॅट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड. फक्त फिल्म फायनान्स स्कीम घेऊन जे पळय फिल्म कल्चर जातले म्हणटा हांव अजिबात आयकुपाक तयार जायना. अनेक कारण सांगता की फिल्म फायनान्स स्कीम ताणी केला न्ही ताणी आनी कितें केलें येजेन फक्त जेन्ना आमी फिल्म फायनान्स स्किमाचेर जेन्ना फिल्म कल्चर जातले म्हणटात फक्त फिल्म फायनान्स स्किमान अशें धरुया की तुमी 20 लाख हें दितात 25 लाख डॉल्बी केले जाल्यार कितल्या जाणांक मेळ्ळे. राव एक मिनिट फाल्यां दॅट इज नॉट द ओन्ली दॅट इज नॉट ना जाल्यार मागीर कितें जाता गोंयान अशे काही फिल्म मेकर्स तयार बरे फिल्म मेकर्सूय आसात पूण अशे काही फिल्म मेकर्स तयार जाले जे
10 लाखान पिक्चर करतात, 20 लाख घेतात आणि 10 लाख शर्मा, अशे शर्मा, रॉंग शर्मा, रॉंग शर्मा, यूज शर्मा, जाता न्ही. म्हणून कशें आसा फिल्म फायनान्स स्कीम हे आसूकूच जाय. आणि डेफिनेटली ताणें बाय एक हे म्हणा, आज हांव ताका आत्तां कित्याक सांगू शकना जाल्यार तो म्हणटलो फाल्यां 2 वर्सांनी तुमी कित्याक हें केली ना. बरोबर आसा, फिल्म फायनान्स स्कीम इज इन द लास्ट स्टेजीस आणि हांव परत तुका डेट दिना ताजी, नाल्यार तो म्हणटलो मागीर डेटी दिता म्हणून. बरें. हांव डेटी दिना, हांव सांगता फिल्म फायनान्स स्कीम फुडली फी मेरेन तर जातली. फुडली फी न्ही, ताजे पयलींच जातली. ताजे पयलीं जातली. गेले इफीक विष्णू सिंह वाघ वॉज द चेअरमॅन ऑफ द वाय चेअरमॅन. ताणें गेले इफीक एक मोठी अनाउन्समेंट केली की फिल्म फायनान्स स्कीम जाल्ली आसा आणि प्रत्येक प्रोड्युसराक जे कोण कोंकणींतल्यान मराठी फिल्म करतले तांकां ते म्हणले गेले इफीक. आणि येदो व्हडलो म्हणजे आर्टिकल बी म्हणजे इफीच्या बुलेटिनाचो आर्टिकल आनी फोटो आसा विष्णू वाघाचो मोठो. सो सांगपाचें म्हणजे म्हणणं इतलें आसा की दिस नॉट टेक इट व्हेरी पर्सनली. द थिंग इज तातूंत न्हू खूब लोकांचे स्टेक्स असतात. म्हणजे कशें आर्टिस्ट जाले, टेक्निशियन जाले. आमी एक गोंयान फिल्म करता, समज 1 करोडचें फिल्म करता न्ही, 30% किंवा 40% जो अमावंट आसता पळय तो गोंयानूच येता, बरोबर. तो भायर वचना. हातून सुद्धा चेंजीस, आमी जी चेंजीस म्हळ्यार ताचो मेन मुद्दो असो आसा की ते मिसयूजूय जावची न्ही. बरें, म्हाका विचार लास्ट एक गजाल सांगात. ही फी येता राव, ताणें आनी एक गजाल विचारिल्ली की तुमी कितें केलें. हांव एक गजाल सांगपाक सोदतां. ही हे येत पासून ESGन भितर पहिली गजाल ह्या फाटी फर्स्ट टाइम इफ ही परमनंट व्हेन्यू म्हणटा ते फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिक्लेअर जाला. नंबर 2, दोनापावलच्या लागीं ऑलरेडी आता प्रॉपर ESGचो व्हडलो कॉम्प्लेक्स येता. आणि तुम्ही जे पळय थिएटरां म्हळी न्ही पळय, हो इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय तयार जाता. हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा, बरें, इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ओनली वेळ सोंपता. म्हाका एक गजाल सांगा. आणि जेन्ना सेंटर जातलें थंय जेन्ना इट इज नॉट गोइंग टू बी ओनली थिएटर्स ऑर ओनली बिल्डिंग्स. बरें, दॅट इज गोइंग टू बी सेंटर फॉर फिल्म एज्युकेशन ऑल्सो. बरें, म्हाका एकच गजाल सांगात. आतां जेन्ना तो फिल्म एज्युकेशनाची गजाल उलयता आणि थंय प्रॉपर इफी सेक्रेटरिएट तयार करपाची अशें उलयता, what are your top 2 priorities that you want them to complete within next year? I want them to first start proper film education, provide facilities to the local filmmakers by getting equipments, by getting training centers and not creating infrastructures. Infrastructure वो आमका viable नी, ते पांढरा हत्ती जावन पडटले. बरें, टॉप प्रायोरिटी. आणि एक सांगता, आता ताणी एक अनाउन्समेंट केला की ह्या इफीक कोंकणी आणि मराठी सेक्शन करतले म्हणून. आणि तांचो हे आता हाजेर टर्म्स अँड कंडिशन वेबसायटीचेर अवेलेबल आहा. ओनू कोंकणी फिल्मां कितली जाली, कांयच जावना. हे वो दिस इज अ बॅकडोर एंट्री फॉर ऑल महाराष्ट्रीयन फिल्म. बरें, टॉप 2 प्रायोरिटीज लक्ष्मीकांत. प्रायोरिटीज म्हणजे हो जे म्हणटा पळय अशे आयडियाज की आमी एक बिल्डिंग बांदपाची आणि तातूंतल्यान कितें तरी सोदपाचें, हे पयलीं कलाकारांनी करून पळयल्लें आसा आणि ते सक्सेसफूल जालें ना. इट विल बी अ टोटल फेल्युअर. अँड आय एम गोइंग टू टेल यू दॅट वॉट एवर दे आर डुईंग इट इज गोइंग टू बी अनदर फेल्युअर बिकॉज दे हॅव टू फोकस ऑन ह्युमन रिसोर्सेस अँड दॅट कॅन ओनली बी पॉसिबल, नॉट बिल्डिंग्स. ओके, शर्मत, फायनल सगळ्यांची मांडणी एकच आहा. तू सांगता तेच सगळे सांगता. आणि सगळ्यात महत्वाचे जे हांवें 2 वर्सां पयलीं सांगलें आतांय सांगता की फिल्म एज्युकेशनाचेर भर दिवपाक जाय. पयलींच्या हातूंतल्यान काही ते फिल्म क्रिटीक आनी हे ते म्हणून कितें क्लासीस हे घेताले मदीं, तेय बी ओनू घेतला, पूण म्हाका दिसना तातूंत भितर व्हडलें कितें जातलें. एक्चुअल फिल्म जे पळय ज्याचे नॉलेज लागता, फाल्यां डायरेक्शन जावं, फाल्यां सिनेमॅटोग्राफी जावं, एडिटींग जावं, ह्या एब्सोल्युटली. आणि दुसरें सांगता, आता कोणाची तशी सुप्त इच्छा आसा म्हाका खबर ना, पूण बिल्डिंगेन भितर दुसऱ्यो गोष्टी सोदपाचो प्रयत्न ना. जी गजाल करपाची आसा बिल्डिंग बांधता. एब्सोल्युटली. इतल्याचेर थांबता, कारण म्हाका दिसता खोलायेन चर्चा जाल्या, वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाल्या. शर्मद आशावाद दाखयता, पण अल्टिमेटली जशें लक्ष्मीकांतान म्हणटा तशें फुडली फी मेरेन तरी तो आशावाद जर प्रत्यक्षां भितर आयलो जाल्यार विश्वास दवरपाक येल्लें बरें जातलें. तो मेरेन म्हाका दिसता प्रत्येक मनीस मातसो तरी स्कॅप्टिकल जावनच ह्या गजाली कडेन पळयतलो. तुमी 3 जाण आयले, मत मांडली, थँक्स अ लॉट. वेळ सामको सोंपला. हैदराबाद स्टुडंट, नमस्कार.